हांव गोमंतक उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष आसा। आयज आमचे धरणे धर्माचें कारण म्हटल्यार आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी धारमुंदोडा ह्या तालुक्यान आसा, दयानंद मंडळ आसा आनी ती भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां एक शेतकऱ्यांक कितें तरी आमकां योगदान मेळटलें म्हणून बांदलेली आनी ती आयज फॅक्टरी बंद जाल्ली आहा। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, ऑल ओवर गोवा खबर आहा। तर आयज आमी धरणां धरपाचें म्हणजे कारण म्हणजे कितें आहा, आमकां फॅक्टरी बंद पडलेली आमकां चालू जाल्ली जाय म्हणून आमी आतां 4 वर्सां सुरू करीत म्हणजे आमचे कार्यक्रम आमचे प्रोग्राम सीएमा कडेन वचून आमी सगळें मिटींग घेत आहा। तेन्ना आमकां सीएमान जाल्यार आपूण चालू करतलो म्हणून आनी तेणें आमकां सरकारान एक आमकां स्कीम दिल्ली, त्या प्रमाणे आमी घेत आसले आनी आमकां आतां एक 4 वर्साचें आतां जाय दिल्लें आहा। तेन्ना आतां आमचो फुडें शेतकऱ्यांचें हित कशें जपपाचें म्हणून आमी एक सारकी आमकां फॅक्टरी चालू करची म्हणून आमी हें केल्लें आनी हे फाटले आमी 4 दीस फॅक्टरीचे बसलेले आमी धरण्या धरून कित्याक आमकां इथेनॉल प्रकल्प जाल्लो जाय म्हणून, कित्याक सीएमान आपल्या तोंडान सांगलेलें आपूण करून दितलो म्हणून। त्या प्रमाणे आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगून आमी सगळे खूश आसले। तर आतां आमकां कांयच कळना फॅक्टरी चालू जातली काय ना म्हणून आमी म्हणटा कितें आमकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय, तेन्ना येवन आमकां सीएमान आमकां सांगचें आमकां फॅक्टरी चालू केन्ना करता हें आमकां सीएमान सांगचें। कित्याक आमी धरणां जाल्यार आमकां कोणूच विश्वासान घेवना, कोणूय येवंक ना, फक्त भायले कोण ऑपोजिशन पार्टी आनी कोण आसले ते येवन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। तशेंच आयज आमकां जी धरणां जाल्ली आमचे एक दिसाचें आसलें पळय ते आमचे आतां चालू जातले आनी तेन्ना आमी शेतकरी थोडे येवपाचे आहा, आनीकूय येवपाचे आहा शेतकरी। तेन्ना मोठ्या संख्येन शेतकरी आमी हांगा येयल्या तेन्ना सीएम सरान आमी एक रिक्वेस्ट करता, तुमी आमकां बेगीच्या बेगीन हांगासरले सांगून बरें उतर दिवन आमकां धाडचें करा। तुम्ही कितें सीएमाक आनी हे दिल्ले इंटिमेशन दिल्लें धरणां धरतले म्हणून? हय, आमी सगळ्याक इंटिमेशन दिल्लें आसलें पयलीं, सगळ्या मिडियाचें दिल्लें आसलें, आमचे कारखाने एडमिनिस्ट्रेटर आसले तेका सांगलेलें आसलें, सगळ्यांक सांगलेलें आसलें। पूण आमचे आयज फाल्यां करून आमकां आयज दीस वाडयत आसले, आमकां आनी चान्स ना फुडें वचपाक म्हणून आमी आतां आयज धरणां धरलेलीं आसा। 4 दीस आमी धरणे आंदोलन फॅक्टरीचेर केलें, शुगर फॅक्टरीचेर, आनी 4 दिसां तरी आमी आतां डिसिजन घेतलें थंय आमकां कोणेंच हें केलें ना, संबोधीत केलें ना, कांयच एक उतर दिलें ना। आज आमी आझाद मैदानार येयल्या, कित्याक आमकां संबोधीत करपाक एखाद्या वेळार कोणाचें पयस पडटा आसतलें म्हणून आमी लागीं जावं म्हूण पणजे येयले। जाल्यार आमकां शेतकऱ्यांक एक उतर आसलें, आमकां सरकारान कंपेन्सेशन दिलां, 4 वर्सां दिलें, 4थें वर्स मेळटलें, पूण कंपेन्सेशन दिलें तें फुडल्या वर्सा बंद जातलें। तें शेतकाराचें हित कितें, प्रश्न कितें, तेन्ना आमकां सांगलें की तुमकां 5 वर्सां भितर कंपेन्सेट करता, हेजे फुडें सरकारी फॅक्टरी चलोवपाना, पण PPP तत्वाचेर तुमकां एक प्लांट थंय उबो जातलो आनी तुमकां ऊस घालपाक पर्याय मेळटलो। आमी तेंच मागता की इथेनॉल प्लांट घालपा खातीर सरकारान आमकां सांगलें आपणा कडेन मनीस ना, तेन्ना आमी संघटनेन एक फॅक्टरीवाले एप्रोच करून तेणें सांगलें आपण हो प्लांट घालता, आपण गोंया खातीर ऊस फॅक्टरी चालू करता आनी 1 म्हयने भितर आपण ते चाली लायता। ह्या मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें, कित्याक आमी माननीय आमचो समाज कल्याण मंत्री हेका घेवन आमी थंय 3 मिटींग केल्यो, तेन्ना आमकां सांगलें फॅक्टरी बेगीन जातली। अजून आमकां कांय मेळना आनी हो आमचो हार्वेस्टिंग टायम, आमकां परत लावण करपाक लागण करपाक ऊसा कडेन आमी रावप काय ना, ऊस फॅक्टरी चालू जातली काय ना, आमकां एक कितें सरळ सांगल्यार आमकां हें ना, परत लांबोवप दवरचे परस आमकां एकूच पटीन सांगून आमकां मेकळी करचे। हो ऊस तुमकां फुडें रोवपा चालू उरपा मेळटलो काय बंद जातलो तेंय सांगल्यार जाता, पण आमकां अशें लांबयत दवरचें न्हू। आमकां डिसिजन घेवपा जाय, आमची लावण करप, फुडें ऊस आमी चालू दवरप काय ना दवरप, कित्याक फॅक्टरी गोंयांत जाल्यारूच तें आमकां शक्य आसा। आनी आज प्रायवेट PPP तत्वाचेर तुमी करता म्हणल्यार ते मनीसय तुमचे फुडें आयले, तुमी अजून तें ग्रीन सिग्नल दिना, कितें तें आमकां कळपा जाय। आमी सीएमा कडेन जवळ जवळ 7-8 फावटी ती जाली, मेळ्ळो आमकां म्हणटा सांगता आमकां आशीर दवरता, करता म्हणटा। सेकेंड थिंग, आमकां जेन्ना आमी फॅक्टरीचे मोर्चे आयल्लो तेन्ना आमकां रातचे अरेस्ट केलें आनी तेन्ना अरेस्ट करून आमकां रातचे सीएमान आपोवन आयले बंगल्यार। तेन्ना आमकां सुभाषबाई आमचे मिनिस्टर आहा पळय तेणी तेज्या मार्फत आमी अपॉयंटमेंट घेतली आनी तेणी सांगलें आपूण आपल्या कडेन फॅक्टरी चालू करूंक जायना, आपली पार्टी ती हितून बसना, तेन्ना तुमी जर हाडटा जाल्यार आपूण तुमकां फूल सपोर्ट करता म्हणून। त्या प्रमाणे सुभाषबाई थंय आसलो, तेका सांग तूं मातशें ते हातीन घे म्हणून तेणी रिस्पॉन्स बरो घेतलेलो, नरेंद्र सावयकारा करून तेणीनूय रिस्पॉन्स घेतलेलो, पूण हे दोगांचे रिस्पॉन्स जे आयज पळय आसा ते सद्याक आतां फेल जाल्ले अशें दिसता आमकां। कित्याक आमी म्हणटा कितें, आमकां तुमी पार्टी हाडा, आमी पार्टी हाडली, दिली पार्टी, वयल्यान 1,25,00,000 हे फॅक्टरीक दिता म्हणून तेणी सांगलें। अशें कोणूच फॅक्टरी गोवोरमेंटाक 1,25,00,000 तुमचो एक पयसो नाका, फॅक्टरी चालू करपाक एक पयसो नाका, आपूण ती 1,25,00,000 वयल्या गोवोरमेंटाक दिता म्हणलें, तुमी दिना कित्याक हें कळना आमकां। आमी त्या हाचेर वयल्या सांगता, आमी शेतकऱ्यांक सांगा म्हणून आमी त्या बरें शेतकऱ्यांक सांगत आसा, मागीर हें कितें, हें चलना कितें, आमकां एक आशेर दवरूं नाका, तुमी सांगा जातली जाल्यार जातली, ना जाल्यार ना, मागीर फुडलो आमी कितें आमचो फ्युचर आसा ह्यान फुडें, कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकर आमी आयज त्या हेजेर जगता आनी ऊस म्हणटा तो एकूच कॅश क्रॉप, बाकीचें आनी कांयच एग्रीकल्चर ना। कितें दिसता तुमकां फुडें दितलो आतां तेंच कळना न्हू, कारण कितें म्हणून तेंच कळना आमकां। आमी गेले फावटी आमकां खूश करून एक सांगता जातली म्हणून, पूण आतां आमी त्या खुशीचे हेजेर आमी हें जाल्ले, निराशा जाल्ले आसा। कित्याक आयज तुमी धरणाक घेवन हिंगा येयला, सो हिंगा जावन समज तूं आतां तुमी म्हणटा 7-8 फावटी मेळ्ळे
पयलीं फुडें दीस आसा तुमकां तशें जालें जाल्यार मागीर डेडलायन कितें आसा तुमचें कित्याक तुमकांय म्हणून टायम गमपाक जाय न्हू बरोबर. त्या टायमा भितर आता डेडलायन म्हळ्यार आमी सगळे शेतकारां कडेन उलोवन आमी ठरयतले आमी सगळ्या शेतकऱ्यांचो विचार घेतले आनी मागीर ठरयतले आमी कितें. भाई कितले फार्मर आसा कितले फार्मर आसा टोटल आमचे फार्मर सद्याक 700 सुमार आहा. तुमकां सीएमओचेर विश्वास ना तुमकां विश्वास आसलो म्हणून इतले पर्यंत चल्लेलो न्हू. पूण आतां हें कळना न्हू कितें म्हणटा आमकां. आतां हें कळना. मदींच सुविधा समिती म्हणून काडली थंय मदींच हें मिटिंग घेतलें हें केलें थंय केलें रिपोर्ट सगळो धाडलो पूण हें कितें म्हणटेच कळना. म्हणून आमी म्हणटा कितें एक कितें आमकां सांगा आमकां शेतकारांक वाऱ्यार उडोवं नाका इतलेंच रिक्वेस्ट करता हांव सीएम सराक. कित्याक आमी जे हांगा येयल्ले आसा आमी कोणाचे राग धरून येवना आमी आमच्या हिता खातीर येयल्ले आसा. थंय मार्ग मेळना म्हणून आमी हांगा मार्ग येयला आनी हांगा ह्या हितून आमकां रस्तो काडून तुमी दिया इतलेंच मागणें. प्रोपोजल आहलो पळय तो सेटअप करपाचो बजेट कितलो आशिल्लो तेजो 1.5 कोटी वा कितें खंयचे प्रपोजल म्हणटा तुमची फॅक्टरी तुमी म्हणटा पळय PPP आनी PPP तत्वाचेर चलोवपाचो जो आसा तो 120 कोटीचो प्रोजेक्ट 120 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी आतां जी पार्टी आयल्या ती सरकाराचेर डिपेंड ना. ऑलरेडी सरकारान एप्रुवल घेतला सेंट्रला कडल्यान इथरॉला आनी ते ग्रँट म्हणजे आमचो लोन एक्झायज जावन तांकां लोन घेवपा परमिशन आयिल्लें आसा पूण तरी आसतना डिले करता. आमच्या कोतान कितें डिले करचो न्ही आमकां सांगा फाल्यां बाबा इथॉनॉल जावचो ना कांय जावचें ना तुमी बंद करा तेंय सांगना तें कित्याक सांगना. आमकां मार्ग दाखया न्ही तुमी तेन्ना अकस्मात बंद केली तेच्या नंतर तुमी ती ऊस उत्पादक सुविधा समिती म्हणून काडली तेजेर चेअरमॅन अपॉयंट केलो बाब नरेंद्र सावयकार. तेच्या नंतर मिटिंगो घेतल्यो मिटिंगो घेवन DPR सबमीट जालो इथॉनॉलाचो टेंडरींग जालें टेंडरींग जाता आमकां जुना ह्या तारखे सांगलें जून पासून क्लियर जातलें लास्ट जून फर्स्ट वीक अजूनय क्लियर जालें ना अजून त्या मिटिंगोय बी ना तेच्या नंतर मिटिंगूय जावना 7 म्हयने जाले. वयच्या पयलीं कितें सावयकार चेअरमॅन आहलो न्हू सावयकार आमगेले हो विशय फुडें व्हरत आशिल्लो सरकार सांगता तशें आमी फुडें वयताले. DPR सबमीट करतरी सरकारान सांगलें टेंडर करता आनी PPP तत्वार पार्टी इनवायट करता. PPP तत्वार तेणी पार्टी टेंडरींग केलें टेंडरींग करून टेंडर ओपन करपाक 6 म्हयने काडले. टेंडर ओपन करतरी 6 म्हयने आतां आमकां परत आमी जेन्ना आतां हेणी सांगलां आमी पार्टी हाडली चलोवपी 1.25 crores दिवपा ती पार्टी येता तेणें सांगलें विथीन 1 मंथ आपण रिटेंडरींग करता आनी तें ताब्यान दिता म्हणून. आतां 3-4 म्हयने जाले मागीर तुमी पत्तो सावयकाराक मेळोंक ना आमी सगळें मेळटा ह्या राज्याक मेळोन फायदो कांय ना. आमकां सादो अपॉयंटमेंट सुद्दां मेळना एग्रीकल्चर मिनिस्टरालो मेळना CMलो मेळना आतां 3 म्हयने जाले. आयज जर कोण येवंक जाता तुमचे पुढचे स्टेप ना मागीर शेतकार सगळे कितें उलयता सगळ्यांचे कडल्यान सजेशन घेतलें हें आमची एकट्याची हें ना जबाबदारी ना सगळे शेतकार कितें सांगता तें करतले रावया म्हटल्यार रावतले बी हांगा फुडें कंटिन्यू करया म्हटल्यार कंटिन्यू करतले पूण सरकारान आमचो अंत पळोवचो न्ही आमकां हितूंतल्यान मोकळे करचे. हय हय ना बाबा शुगर फॅक्टरी जायना इथॉनॉल जायना स्पश्ट सांगचें आमी हांगच्यान आत्तांच वचपा तयार आसा. ताणें सारकें सांगचें आमकां हें जावचें ना म्हणून बरोबर. कित्याक सांगना. सेकंड थिंग आतां जी पार्टी हाडल्या पळय तो आमच्या फाटल्यान लागला कित्याक तेजी एक फॅक्टरी चालू करप म्हणल्यार कमी सादारण हें न्हू. तेजी सगळी टीम टोटल हे करची पडटा तेजी स्टडी करची पडटा कित्याक आतां लायला फुडल्या वर्सा फॅक्टरी चालू जातली पूण तो सांगता आनी एक 2 म्हयन्यान दिले जाल्यार तो फाटी सरता कित्याक कारण हेंच न्हू. तो आमी म्हणटा कितें आतांच दी आमकां त्या प्रमाणे तो पार्टीन आमी चालू करतले. बाब 1962 जी फॅक्टरी आमकां भाऊसाहेबान फुडें डाक्टरां सॉरी तर कशें आसा आतां आमकां गोंयांत सरकाराचो रोजगार ना आमी मुख्यमंत्र्याक ब्लेम करपाक येवना. हांवूय एक बारीक भुरगो गरीब आनी म्हागेले 4 भुरगीं आसा आयज तांदळां परती बेकार जाल्या. बँक ऑफ इंडिया रीण स्टेट बँके रीण ते बँके पावना ते बँके पावना फॅक्टरीचे वर्स आमी लोन काडलें भुरगीं शिकपाक मागेलीं भीक मागपाची पाळी येयल्या. घराघराक सरकार घराघरा आमकां तांदूळ फुकट दिल्यात आमकां 10 चाबडोर साखर नाका रे. आयज आमची रस्त्यार येवपा पाळी आमची गोंय सरकार आमी ब्लेम करिना जाल्यार आयज मायनर कितले बारीक शेतकार आसा तेणें आमकां एक संविधान दिवचें आनी ते माध्यमांतल्यान आमी जगचें पूण आयज आमची संघटना आसा तेजे वांगडा बाकी सगळे इतर फार्मर जे आसा ते आमकां हांगा येयल्या. एक तरी मुख्यमंत्र्याक सांगपाचें बाबा तुमची भुरग्यांक खंय तरी फोंडा घाला ना तुमी जीव दिया थंय आमी तेजेर विश्वास दवरला आयज ना फाल्यां दितलो म्हणून आनी आयज जर तेणें आमकां उत्तर दिलें खडतर जाल्यार आजुनूय आमी एक म्हयन्याक आशेर रावता पूण 3 म्हयन्या भितर जो प्लांट आमकां दिवपाक तो करपाक आमगे कोण पाटील म्हणून कोल्हापूरचे येयल्लो कितें तेन्ना हांव सहभागी आसलो तेन्ना आमकां आश्वासन 1 करोड बाबान म्हणटे भशेन कितें तितलें जर हितूर आमकां जर कितें प्रोविजन दिलें कितें जाल्यार आयज कितलींशे भुरगीं इस्कॉलाक वयतलीं कॉलेजीक वयतलीं
त्यांची घर संवसार चलतलो आनी सरकार 10,000 नोकरेचे तर आमकां भिकारी करीत आमचो अंत कसो हेच आनी इतलें म्हाका सांगपाचें आमकां 3 म्हयने 2 म्हयने आमी रावता तेका आनी ते आमकां तितलो एक भरवसो दवरला आमी आनी कोण गुंडागिरी करूं आरोप करपाक कोण येवना आनी शेतकार भाव नरेश शिकायकर उलयता जय जवान जय जवान जय जवान प्रोटेस्ट एकाच दिसा खातीरच हा प्रोटेस्ट एकच दीस सद्याक आमी ठरयले मागीर ठरयले प्रोटेस्ट एक दिसा खातीर ना गेल्या त्या 4 दिसां साकून संजीवनीच्या सहकारी साखर कारखान्याचेर आमच्या उल्याक सरकार जागो जातलो कृषी खातें जे गोंय सरकारचे आसा ते जागे जावन थंय येतले अशा संदर्भात आमी गेले ते 4 दीस आंदोलन चलयलें पूण आज आमी गोंयच्या सुटके पासत ज्या असंख्य स्वातंत्र्यवीरांनी भारतभरच्या स्वातंत्र्य हांगा जे योगदान दिलां जे त्रिस्तांव ब्रागांजा पुन्नाचे एक गोंयचो खडेगाठ राष्ट्रपिता कसो जेणे हांगसर ह्या गोंयच्या सुटके पासत बलिदान केलां तेजी याद करून गोंयच्या शेतकऱ्यांची सुटका जावची तांकांय बरी मुक्ती मेळची हे पासत आमी हांगा आयल्या आतां जशें आमच्या म्हालगड्या कमिटीन तुमच्या मुखार मांडलें म्हाका एकच गोष्ट याद करपाक जाय जेन्ना हो इथेनॉल प्रोजेक्ट पीपी तत्वाचेर जातलो अशा संदर्भात आमी ताका सगळे सहमत नासले आमी संजीवनी सहकारी कोऑपरेटीव ह्या उतराचेर आमी जोर दिल्लो पूण तरी आसतना काय जायना सरकार जर मुखार सरना आनी शेतकरी जर जिवंत उरता तेजे मदीं जर प्राण येता तेजे मदीं तो प्रतिष्ठा प्राण जगपाक सोदता जाल्यार तो पीपी तत्वाचेर काय जायना पूण तो इथेनॉल प्रकल्प येवचो जेणे करून फक्त उसूच न्ही जर काजूची तुरमणाची जे पळय चुमणां आसा ती तुमणां काजूची जी मोहलो काडटा जी टर्फल आसा ती टर्फलां कुसलेलो मोको आसा तो किंवा खंयची पानां पाला पाचोळो सगळो इथेनॉला उपकारता त्यामुळे शेतकऱ्याची जे कितें वेस्ट आसा ते सुद्दां त्या प्रोजेक्टांक येतले फक्त निवड उसूच न्ही अशा संदर्भात आमी आशावादी रावले फॅसिलिटेशन कमिटीचो चेअरपर्सन जो ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आसलो त्या संदर्भात तांणी मार्च म्हयन्याक कमिटी कडेन आणि मे म्हयन्यात खेरीतपणान उलोवणी केली आणि मार्च म्हयन्यात सांगले गेले की तो जुनाक जातलो जुनाक सांगले गेले की तो आता रोखडोच जातलो त्यामुळे आता जसे उदळ उक्ती केले तसे टेंडरिंग प्रोसेस सरकाराक मान्य ना म्हणून 17 जुलयाक आमी वाट पयली सरकाराची आणि संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या गेटी वयल्यान आमी राष्ट्रीय महामार्ग 4A आमी आडायलो 4A आडयतकीर आमकां बंदखणी घातल्या पुणेच्या पुलीस स्टेशनाक आणि तदनंतर रातचो रकाद येयलो आमकां की कमिटीन आपणाक मेळपा येवचें आणि कमिटीक मेळपा येता आसतना काही सामान्य शेतकरी सगळे शेतकऱ्याचा आवाज गेलो की कमिटीचे बरोबर आणि एक 2-3 जाण शेतकरी वयचे म्हणून तितूंत हांव आसलो भितर आणि मुख्यमंत्री बरे उलयले पूण खरें उलयले काय कितें एक भले मोठे प्रश्नांची आज उबी रावला बरें उलयले कितें की कारखान्याची जमीन तुमकां फक्त 1 लाख मेळटली 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा त्या जमनीचेर चड दोळो आसा आतां आणि ती जमीन आता जवळ जवळ लुटपाची सत्र चलतले काय कितें होय प्रश्न सगळे शेतकऱ्यांक विचारांक वचचो पडटलो ही जमीन जी पळय आजपर्यंत गेल्या ती सुद्धा खंयच्याच ऊस उत्पादक संघटनेच्या खंयच्याच एका सभासदाक कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटातल्या 800 सभासदां पैकी एकच सभासदांचे मत घेतले कडेन ना पूण लाखांनी 54 मेत्र जमीन विकली गेल्या किंवा ती दुसरे कडेन दिल्या गेल्या मुख्यमंत्री एक बरे भशेन उलयले बरें उलयलें कितें 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तो कारखानो विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर आपूण तो 1 वर्स फुकट भाडें घेनासतना दिवपाक तयार आसा कमिटीक सांगले गेले की बरी पार्टी तुमी हाडा आमी 2 प्रयत्न केले दोनूय जे पळय पार्टी येयले ते बरे समाधानकारक नासले पीपी तत्वाचेर चलोवपा खातीर त्या खातीर रोखडेच मागीर महामार्ग आडून जातकीर रोखडेच मागीर कमिटीन ही एक पार्टी पळयली आणि त्या पार्टीन आपलो लेखी प्रस्ताव असो तो सरकाराक सादर केलो मुख्यमंत्री हेय बरें उलयले तांचे सामकार की हो प्रस्ताव एकदम बरो आसा आणि आपूण येणारे 1 म्हयने भितर तुका प्रस्तावाक चालना दिवन आमी मुखार वयता पूण आतां तेका परत 3 म्हयने जाले अंत पळयत आसा आणि आतां आमी ह्या स्मारकाक सलाम करपाक येयल्या आणि सरकाराकय आमी आमचे अर्ज बी बोमलेच्या देटा कडेन आमी आतां हांगसर उलो मारतले तें जर जालें ना जाल्यार शेतकऱ्यांच्या मान्यतायेन सरकाराक आमी निवेदन दिवपाक वयतले सरकार त्या निवेदनाक आयकना जाल्यार मागीर जनशक्ती कितें आसा तळागाळांतले लोक कितें आसा ग्रासरूट लेवलार जे लोक आसा जे आमी काबाड कश्ट करणारे जे वर्ग आसा तो आपले बोमलेच्या देटा कडल्यान हें आंदोलन मुखार व्हरतलो आणि जेणे करून संजीवनी सहकारी साखर कारखानो चालू जावचो हेजी पाठ राखण आमी कशेंच सोडची ना आणि शेवटी जिखा पर्यंत आमी झगडटले जय जवान जय किसान 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 आमच्या मागण्या मान्य करा एकीचा मागे मान्य करा गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचा जय असो गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचा जय असो
गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचा मान्य करा, मान्य करा, मान्य करा, मान्य करा, मान्य करा, मान्य करा, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा, आमची मागणी सरकारान पुराय करची. गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेखाला दयानंद नगर संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या गेलीचे 4 दिवस धरण्याचा कार्यक्रम जातकीर आज गोमंतक ऊस उत्पादक संघटना हाचे सकयल 800 संजीवनी सहकार कारखान्याच्या भागधारकांच्या मार्फत तांचे या भांगराचे प्रतिनिधी आज आझाद मैदानाचेर उपस्थित आसा. भावांनो आनी भयणांनो, आझाद गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेच्या वतीन भारतभरच्या सुटके झुजारांनी, गोंयच्या सुटके झुजारांनी 450 वर्साच्या पोर्तुगीज गुलामगिरीच्या विरुद्ध एक खर सुटकेचो वावर केलो. ह्या सुटके झुजारांक आतां आमकां वंदन करपाचें आसा. हें वंदन जाले उपरांत आमच्या मागण्याच्यो घोशणा सरकाराच्या कानापर्यंत पावच्यो हेजे खातीर आवाज आमकां बुलंद करपाचो आसा. हें जातकीर मागीर गोंयचे सुटकेचे एक राष्ट्रपिता म्हणल्यार अतिशय जावचें ना अशें त्रिस्तांव ब्रागांजा कुन्नाच्या स्मारकाक आमी आशिर्वाद त्यांचे घेवचे बसत. जसे सुटके झुजारांचे आमी आशिर्वाद घेतले, त्यांचेच पूत आमी, त्यांचेच वारसदार आमी, त्यांच्या त्रिस्तांव ब्रागांजाच्या कुन्नाच्या स्मारकाक आमी भोवतण मारतले आणि तदनंतर मागीर सभेच्या जाग्याचेर आमी येतले. उपरांत संघटनेचे सगळे मालगाडे हांचे उलोवप जातले आणि ह्या उलोवपाक जर सरकाराचे कांयच आवाज आमचे पर्यंत पावलो ना किंवा आमची वाचूच करपाक जर येयली ना जाल्यार दनपारच्या कडाचेर आमी कमिटीक आमची जी कमिटी आसा ती कमिटी मुख्यमंत्र्या पर्यंत निवेदन दिवचे पासत संपर्क करतली. निवेदन तांकां होम ऑनेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टराक, होम ऑनेस्ट एग्रीकल्चर डायरेक्टराक आणि होम ऑनेस्ट फॅसिलिटेशन सुविधा समितीचे जे चेअरपर्सन आसा ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार तांकां निवेदन तयार आसा. तांकां निवेदन भेटोवपा खातीर आमची कमिटीची पावलां मुखार एक तरी बंगल्यार किंवा परवरीच्या सचिवालयाच्या सामकार मुखार वयतली. तेजे कडल्यान कितें रकाद येता काय ते स्वता जावन हांगा आमकां एड्रेस करता तेंय पळोवया आनी तोपर्यंत आमकां खडेगाठपणान हें आंदोलन मुखार व्हरचें पडटलें. तदनंतर मागीर कमिटीची जी मार्गदर्शन आसतलें ती तत्वां आनी मुखारची धोरण जाहीर जातलें. तोपर्यंत सगळ्यांक विनंती आसा की उलोवप आयकता आसतना भोमानेस्त मुखेलमंत्र्याकडे वचून येयसर आमी कोणेच जाग्या वयले हालची न्ही. कदाचित थोडीशी भूक लागतली, ताण लागतली, पूण आमी शेतांत काम करता आसतना वती सोंसता, पावसूय सोंसता, गिबूय सोंसता, धुल्लूय खाता. अशे संदर्भात आमी मातये कडेन मोती तयार करपाक आमी उलयता तेन्ना आझाद मैदाना कडेन आमकां तसोच आवाज आयज उलोवन काडचो पडटलो. अशे संदर्भात हांव घोशणा दिता आनी त्यो घोशणा तुमी सगळ्यांनी म्हणपाच्यो. वीर शहीदो अमर रहे, अमर रहे. आवाज सामके बोंबडेच्या जटाकडेन येवचो. वीर शहीदो, वीर शहीदो, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा. गोमंतक ऊस उत्पादन संघटने सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना. बंद उडवलेला साखर कारखाना परतून चालू करा. बंद उडवलेला साखर कारखाना परतून चालू करा. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना सारवार करा, सारवार करा. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना मॅडम Adiós.
लाईन चुकली सारखं दोनच लाईन करपाच्यो दोन लाईन दोनच लाईन दे रे या दोनच लाईन दे रे या चालू करा साखर कारखाना चालू करा बघा सोडते का आमची फॅक्टरी आमचंच आहे आमची काय आमचंच आहे आमची फॅक्टरी आमचंच आहे जय किसान जय किसान आमची फॅक्टरी आमचंच आहे आमची फॅक्टरी आमचंच आहे